यापना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो, ऑल इज वेल. आमी एकेकडे अक्षरशः आमी शेणलेल्या भशेन शेणलेले अशें दिसता. फुडें कांय ना आनी फाटल्यानूय कांय ना अशें आमकां दिसलें की सांजचो टायम असोच जाल्लो 6:30 मार. फुडें कितें जातलें आमकां कळना. दोनूय सायडीन व्हाळ आनी मातयेचो रस्तो. आतां ते सायडीक वचप हे असले कंडिशन. 9 जुनाक गोंयच्यान 4 इश्टांनी 4 चाकी गाडयेंत रोड ट्रीप प्लॅन केल्लो. आयुश्याची 50 वर्सां हुपल्या उपरांत खंय हो रोड ट्रीप जावंक शकलो. ते आमी चोग फ्रेंड दामू, प्रदोश आनी राजेश हे आमी कॉलेज फ्रेंड. म्हणजे ऑलमोस्ट आमी 32 वर्सां जाली आमची फ्रेंडशीप चालू आसा फ्रॉम 11 टील डेट ऑफ टुडे. आनी आमची एक ड्रीम आसली फ्रॉम गोवा, काश्मीर, कन्याकुमारी आनी बॅक. सो आमी कारीन या म्हटले आनी ही तयारी करपाक जवळ आमकां 3 म्हयने लागले. 19 दिसांनी भारताचे सुमार 14 राज्य खंय ते भोंवले. गोंय, लडाख, हिमाचल, कन्याकुमारी ते परत गोंय येवन एज इज जस्ट अ नंबर म्हूण ह्या इश्टांनी सिद्ध केलें. आमची कॉफी आम्ही रेडी करताली, आम्ही घेत पिसले. आनी कन्याकुमारी आमी बांगडो फ्राय करून घालो. ते आमचो स्टोव गॅस सगळें आसा ते बांगडो फ्राय करून खूब दिसांनी बांगडो. पयलेच फावट अशी रोड ट्रीप करतना वाट्याक आयिल्ले वेगवेगळे अणभव प्रवाशांनी शेअर केले. आमी जेन्ना जर्नी चालू केली तेन्ना हांगा गरमी आशिल्ली आनी जेन्ना आमी मुखार वता तेन्ना थंडी जायत गेली. थंडी इल्ली वाडत गेली. त्या प्रमाणे आमी एडजस्ट जायत गेले. जेन्ना आमी खारडुंगला पास पावले तेन्ना म्हाका असो एक्सपिरियन्स आयलो की टॉप ऑफ द मावंटन असल्या कारणान ऑक्सिजन लेवल कमी आसता आनी तेन्ना आमकां ब्रिथिंगाक त्रास जावपाक लागले. हार्डली आमी हांगा 20 ते 25 मिनटां रावले आनी थंयसरली जी सिनरी जी पळयली आमी स्नोफॉलाची तो एक्सपिरियन्स बरो आशिल्लो. पँगॉंग म्हाजे पावस उरले आनी आमी येयले 8 किलोमिटर येयले आनी जेन्ना भायर वचून बील फारीक करता पळयत जाल्यार म्हजी पर्स पावच ना. आतां कितें परत वचपाक बॅड रोड. आमी आतां पळयत जाल्यार ते आमी होम स्टेन रावल्याची गाडी परत येता आनी हात दाखयलो राव करून. आनी एक्चुली ती होम स्टे बंद करून ते फंक्शनाक वचपाक आसले. तेणी आमच्या खातीर भायर एक नंबर बरयल्लो. समज येयले जाल्यार कॉन्टॅक्ट करपा. तेणीन काडले आनी आमचे पोज आमच्या हातीन दिले. भितर जवळ जवळ 14-15 हजार रुपया कॅश असले प्लस ID लायसन्स सगळें. इतले सिन्सियर लोक. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते.